नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबऱ्यो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे उस्तुवारी मंत्री हेमी बोम्मई सरकाराला मंत्रिमंडळात प्रमाणवचन. कारवार. कर्नाटक राज्याचे नूतन मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई हेमी मुख्यमंत्री म्हणून अधिकार स्वीकारतले मंत्रिमंडळात परत एक पटी उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी मंत्री म्हणून प्रमाणवचन स्वीकारले. तेमी आपल्याक परत एक पट्टी मंत्री म्हणून जिल्ह्याची सेवा करू संधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, माजी मुख्यमंत्री श्री येडियुरप्पा, राष्ट्राध्यक्ष श्री JP नड्डा, राज्याध्यक्ष श्री नळीन कुमार कटील हेमका केंद्राचे आणि राज्याचे सगळे नायक, पक्षाचे पदाधिकारी, क्षेत्राच्या समस्त जनतेक आणि कार्यकर्त्यांक धन्यवाद अर्पण केला. क्षेत्राच्या आणि राज्याच्या विकासाक तुमगेल्या अपेक्षेप्रमाणे प्रामाणिकपणान सेवा करतलो असो भरवसा दिला. ಅಲ್ಬೇರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. बोम्मई सरकाराल्या मंत्रिमंडळात हेब्बार हेमी प्रमाणवचन स्वीकारल्यानंतर यल्लापुरात हेब्बार हेमगेल्या अभिमानीन आनंदान विजयोत्सव साजरो केलो. वन निमिष सर, मिठाई खिलाएंगे आपको. थोड़ा शूट नको ಯಾಕನ ಅಲ್ಲ उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अरबैल घाटात तूर्त रस्ता दुरुस्ती काम पूर्ण, रस्त्या वाहन संचाराक मुक्त. यल्लापूर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 अतिवृष्टीन अरबैल घाटात डोंगर कोसळण महामार्ग बरेच दीस वाहन संचारा बंद आशिल्लो. तेन्ना तात्पुरतो पर्याय म्हूण जास्तीत जास्त वाहनां अंकोला मार्गान वळयली. अवजड वाहनाक संचार निषेध केल्लो. जिल्हाधिकाऱ्यालो आदेश मेळ्ळ्यानंतरच तेमकां संचाराक अनुमती दितले अशें कळयले. रस्तो आता तात्पुरतो दुरुस्ती करून 15 दिसांच्यान आशिल्ल्या वाहन चालकाल्या सुरक्षेच्या दृश्टीन ही वाहनां दुरुस्ती केल्ल्या रस्त्यावेल्यान हळूहळू संचाराक मुक्त करून ट्रायल पळयले. बुधवारच्यान हो रस्तो संचार करूं हरकत ना अशें कळयले. रोड सॅम्पल टेस्ट कोविडाची नवीन मार्गसूची प्रकट. देवळात सेवा करच्याक अवकाश ना, लग्नाक निर्बंध लागू. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोविड प्रकरण वाढती आसात. त्याका लागून नियंत्रणा हाडसाठी जिल्हाधिकारीन कठीण क्रम घेयला आसा. कोरोनाची तिसरी लाट येवचे पयलेच अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेयला आसात. मुख्य म्हणल्यार देवळात आणि इतर धार्मिक स्थळात सेवा कार्याक अवकाश ना, फक्त दर्शनाक मात्र अवकाश दिला आसा. लग्न कार्याक फक्त 50 लोकांक परवानगी दिला. तसेच लग्नासाठी तहसीलदाराली परवानगी घेवची अनिवार्य आसा.
जिल्ह्यातली पर्यटन स्थळ समुद्र किनारे हिंगा कोविड नियमाचे पालन करू जाय म्हण जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आसा. प्रत्येक स्थळात 2 पुलिसांची नियुक्ती केली आसा. महाराष्ट्रांतल्यान आणि केरळांतल्यान येवच्या प्रत्येक मनशाक 72 तासां पयलीं केल्ले कोविड नेगेटिव्ह रिपोर्ट रावचे अनिवार्य आसा अशें जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगलां. विद्युत खासगीकरण हो कायदो रद्द करा. रैताल्या पंप सेटाक मोफत विद्युत दिया म्हण माजी मुख्यमंत्री दिवंगत बंगारप्पा हेमगेली प्रतिमा प्रदर्शन करून आंदोलन. शिरसी. केंद्र आणि राज्य सरकारान ठरयिल्ले विद्युत खासगीकरण हो नवीन कायदो रैत विरोधी असून हो कायदो अंमलात येयल्यार आजपर्यंत मेळची आशिल्ली कृषी पंप सेटाक मोफत विद्युत सवलत मेळची ना म्हण सरकारान ही विद्युत कायद्यात बदल योजना फाटी घेवन रद्द करू जाय असो आग्रह करून भूमी हक्क संघर्ष रैताक मोफत विद्युत पंप सेट दिल्ले माजी मुख्यमंत्री दिवंगत बंगारप्पा हेमगेलो फोटो घेवन प्रदर्शन केले. भूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमगेल्या नेतृत्वान शिरसी तालुक्याच्या कंड्राजी ग्रामात रैत प्रमुखाबरोबर पंप सेट गुडामुखार दिवंगत बंगारप्पा हेमगेलो फोटो दवरून वेगळ्याच रितीन प्रदर्शन केले. विद्युत कायदो बदल केल्यार रैत कुटुंबाले जीवनाची आर्थिक स्थिती संपूर्ण कोसळटली हितून संशय ना. अशें केल्यार कृषी पंप सेट, बागी ज्योती, कुटीर ज्योती, बिदी दीप अशा अनेक सरकाराल्या मोफत योजनेक पयशे भरचे सक्तीचे जातले म्हण केंद्र आणि राज्य सरकारान गरीबाक मेळची सवलत बंद करूं जायना. हेजेन रैत आनी संकटात पडतले म्हण विद्युत खासगीकरण कायदो रद्द करची म्हण आंदोलनात मागणी करून केंद्र आणि राज्य सरकाराले लक्ष वेधले. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಸೂದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಕಂಡ್ರಾಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವುದರಿಂದ ಇದು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾರಪ್ಪಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 10 HP ಪಂಪ್ ನೀರು ಪಂಪಿಗೆ ಏನು ಉಚಿತವಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. प्रवाहान दाखले गमयिल्ल्या पीडितांसाठी दाखले पुरेचो अभियान कार्यक्रम सुरू. उपविभागाधिकारी विद्याश्री चंद्रगी. कारवार. या वर्षाच्या अतिवृष्टीन कदरा जलाशयाच्या अतिरिक्त प्रवाहान कित्येक घराक उदक घुसून कारवार तालुक्याच्या कदरा ते किन्नर अशा काळी न्हंयच्या देगेर कितलेशे मजरे आणि ग्रामात वास्तव्याक आशिल्ल्या कुटुंबियाल्या कित्येक लोकांले अति अमूल्यशे दाखले भिजून व्हांवन वचून ना जाले आणि ते दाखले जीवनात अति गरजेचे. तसल्या संत्रस्त लोकांक कारवारच्या मल्लापूर ग्रामपंचायतच्या कार्यालयात जाग्यारच दाखले मंजूर करून दिवचे निमित्तान जिल्हाधिकाऱ्याल्या आदेशाप्रमाणे विशेष अभियान 5 ऑगस्टाक आयोजित केला असे उपविभागाधिकारी विद्याश्री चंद्रगी हेमी कळयला. या अभियानात प्रवाहात नाश जाल्ले जातीचे सर्टिफिकेट, उत्पन्न सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र असले दाखले दिवचे अभियान कार्यक्रमात जाग्यार आहार निरीक्षक, जिल्हा आधार आणि AJSK समालोचक, रेव्हन्यू अधिकारी आणि इतर नोडल अधिकारी हजर उरतले. असले दाखले प्रवाहात गेल्ले उरल्यार त्या संत्रस्तांक या अभियानात भेट देऊन आपलो दाखलो मेळोवसाठी नोंदणी करची. संत्रस्तान दिल्ल्या अर्जेचो पयली या आधाराचेर परीक्षण करून क्रम घेतले. सार्वजनिकान या अभिनयाचो सदुपयोग घेवचो अशें उपविभागाधिकारी विद्याश्री चंद्रगी हेमी कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.